सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. आयचे मिसाचे भेटेन आमी मागतले हांव सेंट थॉमस समुदाय व्हडलेंबाट, आवर लेडी ऑफ अलंकनी समुदाय रेंद्राबाट, सेंट जोसेफ समुदाय कपेलबाट आनी माटवे समुदाय ही आमची बाबा भयणां कितें भाशेन आयच्या मिसाची मांडावळ करतात, आपल्या खातीर मागूंक लायतात. ह्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणां खातीर मागुया. तशेंच देवान आमकां सगल्यांक फिरगोसकारांक चिखलेच्या आशिर्वादान भरून वो किरीत कोरेस्माचो काळ आमी बरे तरेन प्राचिताचो काळ बरे तरेन आमच्या जिविताची नवसोदणी करून एकामेकाच्या मोगान सेवेत साखरेन आनी मागण्यांन आमी सारूंक उदीक आनी उदीक आमकां बोड आनी कृपा दे म्हूण मागुया. तशेंच मागुया युक्रेन ह्या देशा खातीर थंय झुजूंक ते वावुरतात. रशियान तांचेर आक्रमण केलां. देवान तांकां शक्ती दिवंक सगळे हे झुजाचे जे कितें परिणाम जाता तो तांणी भोगूंक तांकां शक्ती मेळूं म्हूण तांचे खातीर मागुया. आनी झूज किरीत भाशेन थांबल्यार पुरो देवान जाणवाय ह्या आमच्या फुडाऱ्यां खातीर वावुरूंक उदीक आनी उदीक पोरजेचें बरेपण तांणी चिंतूं म्हूण तांचे खातीर मागुया. तशेंच मागुया आमच्या राज्या खातीर आमकां बरे तरेन ह्या राज्यान जिवंक आमकां सवलती मेळूंक आनी बरो सरकार आमकां सगळ्यांक फावो जावं म्हूण आयचे मिसाचे भेटेन खतखत्यान आमचे खातीर मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी आमच्या सुम्या जेसू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. प्रितीच्या भाव भयणांनो, आयज तावन आमी प्राचीत काळान भितर सोदता. हो काळ कृपेचो काळ, जंय देवाची कृपा आनी देवाची काकलूत आमकां भरपूर अणभवूंक मेळटा. कपलाक गोबोर लावून 40 दिसांची ही यात्रा आमी सुरू करता. देवा सोशिल्लीं पयस गेल्यांत जाल्यार नव्यान ताचे सोडशीं परतून येवंक आमकां एक संदी फावो कोत्ता. ह्याच संदर्भान आयचो विशय सर्वेस्परान आपले पोरजेची काकलूत केली. आमकां हीच देव काकलूत अणभवून आपलेपण सोडून दुसऱ्यांचे सेवेक धावूंक आमकां सगल्यांक आमंत्रण करता. हीच चिंतना मनांत दवरून ह्या प्राचीत काळांत नवसोदणेचीं पावलां मारूंक देवाशी नव्यान येवंक ह्या मिसा भेटेन आमकां देवाची कृपा मागुया. तशेंच फाटल्या दिसांनी युक्रेन ह्या देशांत जायती चळवळ चलपाक लागल्या. पाप सायबान आमकां उलो मारला की आमी आयच्या दिसाचो उपास आनी मागणी ह्या देशाच्या शांती पासत भेटोवंक, रशिया आनी युक्रेनाच्या मुखेल्या पासत मागुया. दोनूय देश झुजां पयस करूंक शांतीन एकामेका कडेन उलोवन आपल्या देशाच्या नागरिकांक सांबाळूंक वावरूंक, तशेंच झुजांत सांपडलेल्या मनशांक भोव करून ल्हान भुरग्यांक सांबाळ आनी देवान तांकां गोठाय आनी बळ दी म्हूण मागुया. हीच भावना मनान धरून जायते पावटी आमी आपलेपणान जियेल्या. सेवे चाकरेचें मन आमी आपणावंक ना आनी मागणे आमचे जायते पावटी गडबडोवन आमी देवा सोशिल्लीं पयस गेल्या. ह्या वेळार आमच्या पातकांची दूख धरुया. सगळीं हात जोडून देवान एकामेका लागीं भोगसणें मागून आमी म्हणुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत भाग्यून सदांच्या कुवार मरे सगळ्या दुतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवं. सुम्या काकूत
प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आत्मीक दुस्माना लागीं झूज करच्याक आमच्यो वायट वंदावण्यो आमी दमावन दवरूंक जाय. ह्या खातीर प्राचीत काळाची दडवण आमी आज सुरू करता. ती शेवट पर्यंत भोगतीन सांबाळूंक आमकां बोर दी आनी अशें आमचे क्रिस्ते जिणेच्या झुजांत आमकां जैतिवंत कर म्हूण आमी मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरोदेव तुज्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजपूत चलयता सासणाच्या ससनांक. आमेन. जॉयल प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप. आजुनूय सोर्वेस्पोर अशें म्हणटा, उपास करून, रुदन करून, आस्कार सुस्कार सोडून सगळ्या तुमच्या काळजान मोजेशी परतून येयात. तुमची आंगोस्त्रां न्हय, तुमची काळजां पिंजात आनी तुमच्या सर्वेस्परा देवाशी परतून येयात, कित्याक तो मोवाल आनी काकलुचार, व्हडी सोंसणीकायेचो आनी दयाल काळजाचो. कास्त लायल्यार पुर्यान आपुणूच चुरचुरता. कोण जाणो जायत तो घडये तुमचेशी वळत आनी काकलूत दाखोवंक तुमकां बोगशीत आनी आपणा फाटल्यान आशिर्वाद दवरून वचत आनी तुमच्या सर्वेस्परा देवाक समर्पूक एक दान आनी पिन्ने दवरीत. सियोनात एक तुरतुरी वाजोयात, एक पवित्र उपास फर्मायात, जमात बोरात, पोरजेक एकठांय करून एक पवित्र सभा बरोवन हाडात. जाणट्याची जमात बोरात, भुरग्यांक एकठांय करात, दुदाच्या बाळकाक पुर्यान. न्हवऱ्यान आपली न्हिदपाची कूड सोडची आनी व्हंकलेन आपली लग्नाची बाज. आग्ना आनी वेदी मदें याज्ञिकांनी सर्वेस्पराच्या मुन्याऱ्यांनी रुदन करून म्हणचें, सर्वेस्परा तुजे पोरजेक बोगोस, तुजें दायज केडण्याचो माल जावंक निर्मू नाका, ताच्यो मस्कोऱ्यो करूं नाका, तिका राष्ट्रांच्या हातान दिवं नाका. तांचो देव खंय आसा अशें राष्ट्रां मदें कित्याक म्हणटलीं. तेन्ना सर्वेस्परान आपल्या देशाच्या मोगान बरोवन आपले पोरजेची काकलूत केली. देवाचें उतर हें. देवाचे उडकार आमचो सबाब गायन करून जातलो. Sarà
sorboneco, म्हाका सोतोस बोगो, उदार मनान म्हाका तूं धीर करून सांबाळ. काकूत जरा देवा, काकूत करून दाखय, बोगोन वाल्या देवा, गुन्या पुसून उडोय. आब्याक तुज्यो वाटो शिकयतलो देवा, तुजे सोशिबाकी परतून येतले सायबा, तुजे कितून सायबा, म्हज्या दोळ्यार कोच्या, म्हजे ओठार तुका, म्हाका न्हीची उदरा. बागयोन पावलून कोरीतकाराक बरयल्ले दुसऱ्या चिटी वेलें वाचप. भाव भयणीनो, आमी क्रिस्ताचे दूत आनी आमचे उद्देशी खूब देव तुमकां उलो मारता. क्रिस्ताच्या नांवान आनी आमी तुमकां अशें विनंती करता, देवाची परतून येयात. जेजूक कसलें पातक नासलें, तरी ताचें सवें आमी देवाचें प्रामाणीकपण जावचे खातीर ताका देवान आमचे पासत पातक जासो केलो. आमी देवाचे सहकारी देखून तुमकां असो उलो मारता. तुमी देवाची कृपा घेतले ती निर्फळ जावंक दिवं नाकात, कित्याक देवान अशें सांगलां, शुभ वेळार हांवें तुजो उलो आयकलो आनी तारणाच्या दिसा हांवें तुका आदार दिलो. पळयात, शुभ वेळ होच तो, तारणाचो दीस होच तो. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. उद्गार. आयज तुमची काळजां दारून करूं नाकात, पूण परस्पराचें उतर आयकात. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मातेवा पोरमणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, सोत्राय दुरात, तुमच्यो बऱ्यो कोरण्यो मनशां उजीर तांकां त्यो दाखोवचे खातीर करूं नाकात, नाजाल्यार स्वर्गार आसत्या तुमच्या बापाची कसलीच मजुरी तुमकां मेळची ना. देखून तूं बीक घालताय तेन्ना तुजे मुखार तुरतुरी वाजूय नाकाय. दोंगी देवस्थानांनी आनी रस्त्यांचेर आपणाक मनशां मोदें मान मेळचे खातीर तशेंच करतात. हांव तुमकां खरेंच सांगता, तांणी आपली मजुरी घेतली. पूण तूं बीक घालताय तेन्ना तुजो उजवो हात कितें करता तें तुज्या दाव्या हाताक कोडचें न्हय. तुजें दान गुपीत जावंक जाय, आनी गुप्ती केलोलें पळयता तो तुजो बाप तुका मजुरी दितलो. आनी तुमी मागणें करतात तेन्ना दोंग्या सारकीं जावं नाकात. लोकांन आपणाक पळोवचे खातीर देवस्थानांनी आनी रस्त्याच्या नाक्यार उबे रावन आपली मागणी करची तांकां मोठी खुशी. हांव तुमकां खरेंच सांगता, तांणी आपली मजुरी घेतली. पूण तूं मागणें करताय तेन्ना तुज्या खासगी कुडांत भितर वच आनी दार धांपल्या उपरांत तुवें गुप्ती आसत्या तुज्या बापाक मागणें कर, आनी गुप्ती केलोलें पळयता तो तुजो बाप तुका इनाम दितलो. तुमी उपास करतात तेन्ना दोंग्या भाशेन खोतीचें रूप तुमी घेवं नये. आपूण उपास करतात म्हूण लोकांक दाखोवंक ते आपल्या तोंडार काळूक घालतात. हांव तुमकां खरेपणी सांगता, तांणी आपली मजुरी घेतली. पूण तूं उपास करताय तेन्ना तुजो उपास लोकांक न्हय, बोगोर गुपीत आसलोल्या तुज्या बापाकूच दिश्टी पडचे खातीर तुज्या माथ्याक तेल लाय,
आनी तुजें तोंडू आनी गुप्ती केलोलें पळयता तो तुजो बाप तुका मजुरी दितलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तो महानी Wakani tuka Krista. पळयात शुभ वेळ हो तारुणाचो दीस तो होच. मोगार बाबा भयणीनो, आज गोबराचो बुधवार आमी म्हणटा इंग्लीश भाशेन एश वेनिस्डे, आनी आज आमी प्राचीत काळान भितर सरता. असले वेळार एके ल्हानशे काणयेचो म्हाका उगडास येता. एका मोठांत एक याज्ञीक आसलो आनी हो याज्ञीक ताका वावर दिल्लो रानांत वचून लांकडां पुंजावपाचो, जोडो पुंजावपाचो. कित्याक आदीं गॅस नासली म्हणटकूच जोडवाचेर सगळे रांदताले आनी दिसपोटी जोडो तांणी रानांत वचून हाडूंक जाय आसलो. अशें बाबा भयणीनो, आख्खो दीस वतान वावर केल्या उपरांत ह्या याज्ञिकाक तान लागली आनी तो जेन्ना परतून येतालो तेन्ना एका तोंड बांयशी जंय उदक भरलेलें आसलें थंय तो पावलो. ताका उदक पिवूंकशें दिसलें, पूण उदक आपूण पिवचो ना, आपूण सॅक्रिफीस करतलो अशें ताच्या मनांत जालें. आनी उदक पियेनासतना तो बाबा भयणीनो परतून आपल्या मोठांत भितर सरलो. ते रातीक ताणें बरें मागणें केलें आनी मागणें केल्या उपरांत सदांचे परी स्वर्गार भायर येवन ताणें वयर मोडबाक नदर मारली आनी थंय ताका एक नवें नोकेत्र झगझगता तें दिश्टी पडलें. हो देवाचो किरीत भाशेन आपल्याक एक हांसो, देव आपल्या आज सॅक्रिफिसा विशीं खुशाल जाला अशें ताच्या मनांत जालें. दुसऱ्या दिसा तो जोडो पुंजावंक गेलो आनी अशें 2 दिसाक सुमनभर वावर केल्या उपरांत बाबा भयणीनो रातचो आपले मागणें केल्या उपरांत मोडबात तो नदर मारतालो आनी ताका तें एक नोकेत्र झिगझिगता तें दिसतालें. आनी देव हो आपलो सॅक्रिफीस मानून घेता आनी देवाक आपलो हो सॅक्रिफीस मानवलो म्हणून किरीत भाशेन तो खुशाल जातालो. दुसऱ्या सुमाराक बाबा भयणीनो एका सेमिनारिस्ताक ताका आदार करूंक पाठयलो आनी हे सेमिनारिस्ताक तो घेवन रानांत गेलो आनी जोडो पुंजावंक लागलो. जशें तो जोडो पुंजायतालो परतून येता आसतना सेमिनारिस्ताक तान लागली आनी बाबा भयणीनो हो पाद्री, हो याज्ञीक भाव प्रश्नाक सांपडलो, ह्या म्हज्या बाबाक तान लागल्या. हांव समज उदक पियेना जाल्यार तोवूय म्हजे बरोबर उदक पिवचो ना. हांवें तर उदक पियेलें जाल्यार म्हाका तें झगझगता तें नोकेत्र दिश्टी पडचें ना अशें ताच्या मनांत जालें. पूण बाबा भयणीनो, आपल्या भावाक लागून ह्या सेमिनारिस्ताक घुडये तो तान लागल्या. तो घुडयेक सांपडटलो, आपूण प्रश्नाक सांपडटलो, वो ताका घुडयेक ओदीक आनी कितें गंभीर परिस्थिती जायत घोडेन पडत म्हणून तो ताचे बरोबर उदक पियेलो. दोगूय उदक पियेले, खुशाल जाले आनी आपल्या मोठान ते भितर सरले. त्या रातीक ताणें याज्ञिकान आपलें मागणें केलें आनी स्वर्गांत ताणें परतून एकदां मोडबार नदर मारली आनी थंय ताका एक नोकेत्र न्हय पूण 2 नोकेत्रां झगझगतात तीं ताका दिश्टी पडलीं. मोगार बाबा भयणीनो, आयचें पयलें वाचप आमी जोएल प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें घेतलां आनी काय बरें थंय उतरां आमकां मेळटात. जोएल प्रवादी जशें आमी कोवीड पिडेक महामारीक सांपडलेले बाबा भयणीनो, ते भाशेन जोएल प्रवाद्याच्या काळार इस्रायल पोरसां किरीत भाशेन चाबडावपाचे किडेक आमी म्हणटा लोकस्ट, हे किडेन तांच्या शेताबाटांचो नाश केल्लो आनी सगलो लोक विलापतालो, सगलो लोक दुखाभरीत आसलेलो. असले वेळार दुखाभरीत आसतना जोएल प्रवादी तांकां देवाचो ताळो उलो मारून आपल्या प्रवचनान बोबाड मारता आनी म्हणटा, सगल्या तुमच्या काळजान म्हजेशी परतून येयात. जोएल प्रवादी देवाचो ताळो लोकांच्या कानार घालता. सगल्या तुमच्या काळजान म्हजेशी येयात म्हणजे तुमी देवाशी परतून येयात आनी देव तुमचे सवे येतलो. तुमचें पातक तुमी सोडून दियात, देवाचेर पातयात
आनी जेन्ना तुमी देवाचेर पातयतले देव दावी दावी तुमचेशी परतून येतलो अशें तुमकां आश्वासन दिता म्हूण जोएल प्रवादी तांकां बाबा भयणीनो आपल्या प्रवचनांत सांगता. तुमची आंगोस्त्रांनूय तुमची काळजां पिंजात बाबा भयणीनो आनी तुमच्या सर्वेस्परा देवाशी परतून येयात कित्याक तो मोवाड आनी काकलुतसार. बाबा भयणीनो काळजां पिंजप म्हणल्यार कितें? तुमचें बदलप जावप, तुमचे जिविताचें बदलप करात तेन्नाच की देव तुमचे सगळे काकलुतीवंत जातलो. देव मोवाड जावन आसा दोयार काळजाचो. ही पेस पिडा तुमचेर आयल्या जाल्यार ती देव आपले काकलुतीन पयस करतलो म्हूण जोएल प्रवादी हे पोरजेक आश्वासन दिता. आयचें दुसरें वाचप बागयोन पावलून खोरीतकारांक बरयलेले दुसरे चिटींतलें वाचप घेतलां. आनी तुय बाबा भयणीनो बागयोन पावलू आमकां म्हणटा आमी सगळे क्रिस्ताचे प्रतिनिधी, आमी दूत, क्रिस्ताचे दूत आनी आमचे उद्देशीत कूद देव आमकां सगळ्यांक दुसऱ्यांक उलो मारता. म्हणटच एक प्रतिनिधीचे वावर कितें बाबा भयणीनो? पयले सुवातेर एक प्रतिनिधी एम्बेसेडर आमी म्हणटा. एका आपल्या देशांतल्यान दुसऱ्या देशांत वेता तेन्ना आपली भाशा आनी आपली परंपरा घेवन तो दुसऱ्या देशांत वेता. म्हणटकूच तुय तो दुसऱ्या लोकां मदें जियेता तेन्ना आपली भाशा आनी आपली परंपराय तो त्या लोकां मदें जियेता. इतलें जाल्यार बाबा भयणीनो एक क्रिस्ताचो प्रतिनिधी ह्या संवसारांत स्वर्गा राज्याचो आपूण नागरीक कसो ह्या संवसारांत जियेता म्हूण दाखोवड करता. दुसरी वस्त एक प्रतिनिधी आपल्या देशा खातीर बाबा भयणीनो उलयता. ही स्पीक्स फॉर हिज कंट्री. जशें युक्रेनाचो प्रतिनिधी आतां आमच्या देशांत रावन कितें भाशेन बोवाळ मारता, आमकां मजत करात, आमकां पावात, आमचेर आक्रमण केलां, आमचेर झूज केलां. ते भाशेन बाबा भयणीनो एक क्रिस्ताचो प्रतिनिधी बाबा भयणीनो क्रिस्ताची तत्वां आनी क्रिस्ताची शिकवण ह्या संवसारांत दुसऱ्यांक बरगोड करता. तिसरी वस्त बाबा भयणीनो एक प्रतिनिधी आपल्या जिविताच्या चाली वरवीं आपलो मान, आपल्या देशाचो मान आनी आपलो मान सांबाळून दवरता. तेच भाशेन बाबा भयणीनो एक क्रिस्तांव क्रिस्ताचें नांव ह्या संवसारांत सांबाळून दवरूंक दिसपोटी वावुरता. म्हणटकूच आमकां सगल्यांक क्रिस्ताचे प्रतिनिधी जावंक आपयल्यात जाल्यार पयले सुवातेर आमी क्रिस्ताच्या नागरीक कशे ह्या संवसारांत जियेता. दुसरे सुवातेर क्रिस्तान आमकां तत्वां दिल्यात ती आमी दुसऱ्यांक दिवंक वावुरता आनी क्रिस्ताचें नांव आमी दुसऱ्यांक परगोट करूंक भियेना. बाबा भयणीनो जोएल प्रवाद्यान तर आपल्या शिकोवपान सगळ्या देशाच्या ह्या तुमी सियोनांत तुरतुरी पवित्र उपास करता आसतना तुमी जमात बरात, पोरजेक एकठांय करात, एक पवित्र सभा भरून हाडात, अशें जाणट्यांची जमात बरात. हें सगळें गोणगोण करूंक जोएल प्रवादी पोरजेक मागता जाल्यार बागयोन पावल बाबा भयणीनो खोरीतकारांक बरोवन जेजूचे प्रतिनिधी जावंक उलो मारता. पूण शुभ वर्तमानान बाबा भयणीनो हो सगलो बोवाळ जेजू पयस करूंक मागता आनी शांतिकायेन आमी देवाक मानता ते भाशेन आपणायतात तसली गुप्ती तत्वां आमच्या जिवितांत करूंक उलो मारता. कितें आमकां सांगता जायत? सोत्राय धरुआत, तुमच्यो बऱ्यो कोरण्यो मनशां उजी तांकां त्यो दाखोवचे खातीर करूं नाकात, नाजाल्यार स्वर्गार आसत्या तुमच्या बापाशी कसलीच मोजरी तुमकां मेळची ना. देखून आमी जेन्ना भीक घालता तेन्ना तुत्तुरी वाजय नाकात. मागणें करतात तेन्ना तुमी व्हडली बाबा भयणीनो तुमची मागणी दुसऱ्या मुखार दाखय नाकात. जेन्ना तूं उपास करता तेन्ना तुज्या तोंडार काडूक दाखय नाका. जेजू म्हणटा सगळें जें तूं करता तें तूं गुप्ती कोर आनी गुप्ती तूं करता तें स्वर्गार आसतो तुजो बाप पळयता आनी तो तुका मजुरी दिता. मुखार बाबा भयणीनो आमी ह्या गोबराच्या बुधवारा उद्देशी प्राचीत काळांत भितर सरता. सगळे आमी ह्या फिरगोजेन आमच्या कपेलार गोबर लायतले. आमकां हो काळ एक दुखाचो काळ कसो दिसता. बाबा भयण आमचो घोर समज आमी जेन्ना वी हॅव
फॉल्स नोशन आमी जेन्ना जायते फावटी चिंता तेन्ना आमी समजता प्राचीत काळ म्हणल्यार एक दुखाचो काळ, पिरियड ऑफ मोर्निंग अशें आमकां दिसता. इट्स नॉट अ पिरियड ऑफ मोर्निंग. भाऊ भयणो, खुशालकायेचो काळ, कित्याक आमी अदीक आनी अदीक देवाच्या संबंधान जिवंक हो काळ आमकां आमंत्रण करता. इतलेंच न्हय, देव आमचे सगळें परतून येता. आमी देवा सोशी परतून येवंक देव आमकां उलो मारता. 2 दिसाक ह्या दिसांनी आमी जियेता तेन्ना पयले सुवातेर 3 वस्तू करूंक आमकां देव आपयता. कसल्यो त्यो 3 वस्तू बाबा भयणो? फास्टींग, आर्म्स गिवींग आनी प्रेयर. म्हणटच 3 वस्तू आमी आमच्या जिवितांत करूंक. आमी म्हणटा फास्टींग म्हणजे उपास आनी दडवण करप. दुसऱ्या खातीर आमी धर्मदान करप. आनी तिसरी वस्त बाबा भयणो, मागण्यांत आमी आमचें जिवीत सारप. पयले सुवातेर जेन्ना आमी बाबा भयणीनो फास्टींग करता तेन्ना आपलेपण सोडून दिवंक आमकां पवित्र सभा उलो मारता. कसलें आपलेपण? कोवीड आमी करता आसतना बाबा भयणीनो जायते फावटी आमी ह्या स्वार्थी संवसारांत जियेता. त्या याज्ञिका भाशेन फकत आमचेंच आमी चिंता, आमकां कितें आमी फायद्याक पडटलें, आमचे फामिलीक कितें फायद्याक पडटलें आमी चिंता. पूण बाबा भयणीनो, त्या याज्ञिकान बाबा भयणीनो जेन्ना त्या सेमिनारिस्टाचें चिंतलें तेन्ना बाबा भयणीनो दुसऱ्याक ताण लागल्या, दुसऱ्याक बरेपण जाय हें ताणें सॅक्रिफिसांत चिंतलें तेन्ना आपलेपण ताणें सोडलें आनी आपल्या भावाचें बरेपण ताणें येवजिलें. अशेंच करूंक आमकां हो काळ आमंत्रण करता. आमी दुसऱ्याचें बाबा भयणीनो दुसऱ्याक मजत करूंक, दुसरो आमचो कुश्टवता भाव ताका आमी पावूंक, दुसऱ्या खातीर मागणें करूंक, दुसऱ्याचें बरेपण येवंक, दुसरो आमचो भाव ह्या संवसारांत जियेता आसतना ताका आदार करूंक आमी बाबा भयणीनो तयार आसूंक आमकां हो काळ आमंत्रण करता. दुसरी वस्त बाबा भयणीनो आमी करता ती जावन आसा सेवे चाकरेचें मन आमचें मोदें करूंक. म्हणटकूच आमी पयलें करता तें जावन आसा फास्टींग, दुसरें जावन आसा आर्म्स गिवींग. कोवीड हे महामारीन जायते आमच्या भावा भयणीन दुसऱ्यांक उदार मनान तांणी सेवा चाकरी केली. पूण जेन्ना आमच्या भावा भयणांक कोवीड जालें म्हूण आमी आयकलें तेन्ना जायते जाणांनी आपलीं दारांय धांकलीं बाबा भयणीनो. आपल्या भावाक कोवीड जाला म्हूण गमलें तेन्ना ताची खबर घेवचे बदलेक ना ताका कोवीड जाला, म्हाका ही महामारी येतली अशें तांणी चिंतलें आनी आपलीं दारां तांकां धांकलीं. आज बाबा भयणीनो, ह्या प्राचीत काळान आमकां उगडास करता. आमी सगळीं ह्या संवसारांत जियेता तेन्ना दुसऱ्याचे आमी प्रतिनिधी. आमी दुसऱ्या खातीर सर्गीचे नागरीक अशे ह्या संवसारांत जिवंक तोच देव आमकां उलो मारता. आमी क्रिस्ताचें नांव ह्या संवसारांत परगटूंक आमकां जेजू उलो मारता. आमी क्रिस्ता खातीर बरें आसात तीं तत्वां दुसऱ्यांक दिवंक वावरुया. इतलेंच न्हय, दुसऱ्यांची मजत करूंक आमी भाव भयणो फुडें सरुया. कितें आमचे लागीं घडटा जाल्यार आमी तांकां फूल ना पाकडी दिवया. आमी जाणा आमच्या शेजाऱ्याक जायतीं कोश्टवतात. आमचो सॅक्रिफीस करून आमकां उणें करून तांकां दिवंक आमी वावरुया. जायते फावटी भाव भयणो आमी धर्मदान करता, आमी उदार मनान दुसऱ्यांक दिता, पूण म्हजे लागीं सुबेज आसा तें काडून आमी दुसऱ्यांक दिता. जेन्ना आमी आमकांच उणें करता तेन्ना बाबा भयणो आमकां देव उदार मनान अदीक आनी अदीक बाबा भयणो आपल्या बरेपणान भरता. क्रिस्ती जिवीत बाबा भयणीनो आमचें जावन आसा नवसरणीचें जिवीत. ह्या क्रिस्ती जिवितान बाबा भयणीनो जितले आमी आमकां नवसरणी करता तितलो देव आमचे सगळे धावी धावी येता. आमचें उदारपण पडून देव आमकां अदीक आनी अदीक देण्यांनी भरता. शेवटाक बाबा भयणीनो आमचे हात जोडून आमी मागुया, न्हयच आमचे पासत पूण आमच्या सरभोंवती आसलेल्या कोश्टवतल्या आमच्या भावा भयणां पासत. किरीत भाशेन पाप साहेब आमकां मागूंक लायता. युक्रेन ह्या आमच्या भावा भयणांक झुजा मोडात ते कोश्टवतात. बाबा भयणो जायते आपल्या घरांतले भायर सरून पडून गेल्यात. तांकां उदीक आनी उदीक ह्या आपल्या शियांत भोव करून कडकडटात तेन्ना बाबा भयणो तांकां कोणें आसरो दिवंक, तांची कोणें मजत करूंक. ह्या प्राचीत काळान बाबा भयणो आमकां एक दुसऱ्यांक सेवे चाकरेचें मन मेळटा तेन्ना, ह्या प्राचीत काळान दुसऱ्यां खातीर मागणें करूंक आमकां बाबा भयणो उपाय मेळटा तेन्ना उदीक आनी उदीक आमचें जिवीत जावन दी मागण्याचें जिवीत. जायते फावटी आमी
इगोर्जेंत येता आमी हात जोडटा इगोर्जे भायर वेता तेन्ना आमी हात आमचे उक्ते करून दुसऱ्यां खातीर मजत करूंक आमी वावरुया दुसरे सुवातेर भाव भयणीनो आमी जेन्ना भायर वेता तेन्ना दुसऱ्यांची आमी मजत करता खरी पूण बाबा भयणीनो स्वार्थ आमचो सोडून दिवया जायते फावटी आमी म्हणटा आमी इगोर्जेन कित्याक येतले आतां ऑनलायन मिसां जातात म्हणटच आमी इगोर्जेन येवंक हांकडेता येता ऑनलायन मिसां आमची बाबा भयणो ह्या दिसांनी चलतात फकत जी कोण दुयेंत आसात पिडेंत आसात जांकां भायर सरूंक मेळना जांकां बाबा भयणो कोश्टवतात असल्यांक हे ऑनलायन मीस आमी दिता पूण आमी अदीक आनी अदीक क्रिस्ती बाबा भयणी फिरगोजेंत येवन 2 दिसाक मिसाचे भेटेन वांटो घेवया 2 दिसाक जेजू नितळ निर्मळ कारजान घेवंक आमी प्रयत्न करुया दुसरे सुवातेर आमी इगोर्जेंत येता तेन्ना जी कितें शिकवण आमकां मेवल्या ती आमी आमच्या जिविताच्या चालीन आनी आमच्या अभ्यासांत वेव्हारांत घालुया जायते फावटी बाबा भयणीनो जें कितें आमी आयकता भायर गेल्या उपरांत आमी विसरता बाबसाहेब म्हणटा प्राचीत काळ आमकां एक बरो काळ आमची जीब अदीक आनी अदीक दामावन आमी धरूंक जी दामून आमी दवरता दुसऱ्याच्यो चाडयो आमी करिना दुसऱ्याच्यो खोबऱ्यो आमी करिना दुसऱ्यांक वायट उतरां आमी पासारिना दुसऱ्यांक वायट आमी उलयना तेन्ना बाबा भयणीनो सुर्गीची वाट आमी तांकूंक पावता आमचें जिवीत बदलूंक आमकां हो काळ मेळ्ळा आमी अदीक आनी अदीक क्रिस्ता सारकी जावंक क्रिस्ताचे प्रतिनिधी जावंक आमकां हो प्राचीत काळ मेळ्ळा खुशाल आमी जावया बाबा भयणो दुखाबरीत आमी जावची न्हय पूण खुशालकायेन ह्या काळांत आमी भितर सरुया देव आमचे सगळें परतून येता देव आमची नवसरणी करूंक आमकां 2 दिसाक उलो मारता हे नवसरणेच्या मार्गार आमी चलतना अदीक आनी अदीक आमी पवित्रपणान जिवंक वावरुया अदीक आनी अदीक दुसऱ्यांचे सेवे चाकरे खातीर आमी वावरुया अदीक आनी अदीक देवाच्या मोगान जियेतना उदार मनाचे मनीस आमी जावया तेन्नाच की खरे क्रिस्ताचे गोवाय क्रिस्ताचे दूत आनी प्रतिनिधी जावंक आमी वावुरतले तेन्नाच की गुप्ती केल्ले सुर्गीचो बाप आमकां पळोवन स्वर्गार आमकां इनाम फावो करतलो हीच कृपा आमकां सगल्यांक आयचे दिसा मागून घेवया आतां आमी आमच्या कपलार गोबोर लायतले तेन्ना आमी यादनीक आनी आमची युक्रिस्तीक भाव भयणां म्हणटलीं प्राचीत करात आनी शुभ वर्तमान भावार्थान मानून घेयात
उबी रावया. ह्या वेळार आमची थोडी खासगी मागणी त्या सर पदवीदार बापा मुखार आतां आमी दवरुया. आमच्या धोर्मीक फुडाऱ्यांनी बापाचे काकलुतीचे मुखामोळ आपले पोरचेक पोरगोट करून आपल्या जिवितांत हेंच मुखामोळ वळखून देवा सोडशिल्लीं पयस गेल्यान तांकां नव्यान पवित्र सोबेंत येवकार दिवंक बापाची कृपा तांकां मागुया. आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी पोरचेन आपल्याची सेवा करून निवडून हाडल्यात हें समजून आपलेपण पयस दवरून उदरगतीचीं पावलां मारूंक तांकां बापाचें बोल मागुया. आमच्या तरणाट्यांनी देवाक आपल्या जिवितांत केरीत सुवात करून जिवितांत निराशीपण येता तेन्ना ह्याच काकलुतीच्या सागोराताय जिवीत मेळटा हें जाणा जावन काळजीदारपणान आव्हानांक फुडो करूंक पवित्र आत्म्याचें बोल तांकां मागुया. आमी सगल्यांनी ह्या कुरपेच्या काळान भितर सरतना आमच्याच काळजा मोनाची बोलदोलनी करूंक देवाच्या मोगा सोडशिल्ली पयस गेल्यान तांकां सोंदान संस्कारांतल्यान देवाच्या मोगाची ऊब नव्यान घेवंक आमकां बापाची काकलूत मागुया. Amen.
जावन आमची खासगी मागणी बापा मुखार आमी दवरुया. काकलूत सारा बापा, जिवीत बदलून नव्यान तुजेशी येवंक तूंच आमकां आपयताय. ही थोडी मागणी आमी तुज्या पांयाशी दवरल्यात. तुजी खुशी जाल्यार ती आमकां फावो कर आनी नव्या जिविताक वेग मारूंक तुजी कृपा आमकां दी. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. Amen. बेटोने वेडार गीत घेऊया. C38, पेज नंबर 44. C38. म्हज्या बाबा भयणे म्हज्यान तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देव बापाक मानता तसले जावून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमे आमच्या न्याखे पवी सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेऊ. कोणवाड्या बापा, प्राचीत काळाचे सुरवेक ओ योद्न आमी तुका दोबाज्यान समर्पिताव. प्राचिताच्या आनी प्रिती मोगाच्या कुरण्यांनी आमच्यो कोट्यो वोंडावण्यो दोमावंक आमकां बोड आनी आदार दी. अशें पातकांतली नितोड जावन जेजूच्या कुश्टा मरणाच्या समारोहांत भोक्तीपणी वांटो घेवंक आमकां तयार कर. आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. सर्वेस्पोरा आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सूर पदवीदारांनी सासनाच्या देवा, सूर काडी आनी सूर ता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. नवी करूंक आमची मनां, शुद्ध करूंक आमची काळजां फावो करताय आमकां भुरग्यांक तुज्या हो नवो काळ सोडवणीचो. आमच्यो वोंदावण्यो दोमावन तुजी चाकरी करूंक निर्लोभी काळजान भरताय तूं आमकां नव्या बोडान. सोरतल्या वस्तूंक फावो तें मोल दिवन सोरनात तसल्या वस्तूंचेर दवरूंक आमची काळजां बापायच्या मोगान शिकयताय तूं आमकां. देखून सगल्या दुता भोगता सांगाती तुजी स्तुती करून निरंतरी दिनवाशी काळजान आमी गायता. Sorbe sporace la vieta,
बापा खरोच तूं पवित्र आनी सगली तुजी रोसना तुका वाकाणटा, कित्याक तुजे तान जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्र आत्म्याचे सोक्तेन सोर जीव आनी पवित्रपण उपजता. उदेंतिता नुस्तोमते पर्यान तुका एक निर्मोळ भेटवणी करच्याक एक काशा पोळसा तूं जमयत आसाय. देखून बापा कालतेपुणी आमी हे मागणें करता, तुका भेटोवच्याक आमी आडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताची साधन्या पाडून आमी हो संस्कार समोरुमता. तो पराधीन जालो ती राती ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेचपरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतले पियात. ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सासणी कोराचे हें रोगत, पातकांचे बोगसोने मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोतले, हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूड पोरगो टुया तुझ्या कुसानी पूर्ण जीवनपणा पोळी तुवे राखा सोडोरी सोया संसाराच्या सोडवणारा आमची बापा आमचे सोडवणे पासो तुज्या पुतान सोंसलेल्या कुस्टा मरणाचो, ताच्या आनंदभरीत पुनर्जीवनपणाचो आनी स्वर्गात सोडण्याचो आमी भुक्तीपोडी उगडास करता. आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसाव. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बोलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टागत जोडल्या, तीच बोली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचे तुजी दोळ्याल दिसगात आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रोगतान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान बोर आनी जेजू सवे एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेलें सासनीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव बाग्योंत आंकवार मारेचे तुज्या बाग्योन दमदतांच्या आनी वैभवी रोग साक्षांच्या आनी सोमेस्त भोगतांच्या सांगाता तुवें विचून काडलेल्याच्या दायजांत आमकां वांटो मेळूं. तांचे विणवणेच्या आदारान आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विस्वास दवरता. बापा हे बोलये वरवीं आमकां तुजी इश्टागत मेळ्ळी, तिचे वरवीं सगल्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या चाकरा फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापाच्या आनी फिलीप नेरी आमच्या गुवणी बापाच्या सांगाता पवित्र सभेच्या सोमेस्त गवळ्या आनी दोर म्हणयाऱ्या बरोबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगले पोरजे सांगाती ह्या संवसारान वाटसुरे तुजे पवित्र सोबेक बाबार्थान आनी प्रितीमोगान तीर कर. तुजे उजीर तुवें एकठांय केलोल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दोयेन आयकून घे. कोणवाड्या बापा संवसारान शिपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे ताय एकठांय. आमच्या मेलेल्या बाबा भयणीक आनी तुजे इश्टागतीन ह्या संवसारांत अंतरलेल्या सोमेस्तांक मोयपासान तुज्या राज्यान घे. तुवें आमी तुजी मोहिमा बगूंक सासणांक दादोशी जातल्या म्हूण आमकां बरवंसो आसा. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं ताचे उद्देशीन सगल्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्याचे सुवरवीं त्याचे सुसांगाता त्याचे सुथाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सुरपुद्वेदार बापा सर्वोदोनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन.
आपलेपण सोडून दिवंक दुसऱ्यांचे सेवे चाकरेंत आमी आमचें जिवीत सारूंक आनी अशें मागण्यांत आमच्या दुस्मानाक आनी हेरां आमच्या कोश्टवतल्या भावा भयणां खातीर आमी मागूंक आमीच पवित्र जावंक आमकां जेजून आज किरीत भाशेन शुभ वर्तमानांत उलो मारला. हीच भावना मनान धरून जेजून शिकयलेले मागणे सगलीं बरोबर हात जोडून आमी म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां धर्नी फुडें दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां सर्वेस्परासूर वायटांतले आमकां निवाद दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान ओत्रेकता तर आमकां तुजी उदार काकृती सर्व पातकांतली सुटूय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय तुमचे पवित्र सभेच्या बाबार्थाची दिसका तुजी खुशी परमे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय राजूच चलयताय सासणाच्या ससनांक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सव्या सूख माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कोर. देवाचे संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कोर. देवाचे संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेरी वचतो जेजू आमकां आपलेपण सोडून दुसऱ्यांचे सेवेत चाकरेक आमी उदीक मागण्यांत जिवंक आमकां आपयता. ताच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगली आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमया खातीर मागणे मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता आनी आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. Gesù moucha, che colmo sono, moucha sanya, kacivi tu tieti, orito c'è, carisma valore, nakato sos, solo emozione. Mancato sos, solo un'emozione.
शिवाय कसलोच म्हाका जीव ना येशूये तुका आशेन रावता तुजे शिवाय कसलोच म्हाका जीव ना गरिबांचे तुवें बिराड घेतले दुर्बलांचे जेजू भितर सोलो तुजे सुगूण तुजी उमीद क्रेस्ता तुझे जेजू गरिबांसान मोजल्या तुजे सुगूण तुजी उमीद क्रेस्ता तुझे जेजू गरिबांसान मोजल्या प्रार्थूया. सर्वेस्परा आमच्या कोनवड्या बापा,
प्राचीन काळाची आमची दोणवण तुका मानू आनी तिचे वरवीं आमच्या ओतम्यांक आनी कुडीक ओकोत मेळच्याक आमी आतां घेतल्या त्या संस्काराचे आमकां बोड मेळूं हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. मातशें वगत बसूया. 4 तारखेर शुक्रार म्हणटच शुक्रारा दिसा 4:30 वाजता आमच्या फिरगोचेंत कुमसारां आसतलीं. हीं कुमसारां भोव करून समुदायाच्या वांगड्यांक आनी जांकां खुशी आसात आनी प्राचीन काळान आमी भितर सरता म्हणटच आमी उदीक आनी उदीक हो संदानाचो साक्रामेंत जोडून घेवंक आनी भोव करून आमकां सुर्गीच्या राज्याचे वस्तू फावो जावंक आमच्या जिवितान उदीक शांती आमकां मेळूंक हो संदानाचो साक्रामेंतान आमी वांटो घेवया. जांकां कोणाक दिसता कुमसा जावचें शुक्रारा दिसा 4:30 वाजता आमी बसतले तुमी येवचें म्हूण मागता. 5:30 वाजता कुर्साची वाट जाल्या उपरांत मीस ह्या मिसाची मांडावळ करतले माउंट कार्मल समुदाय देवसुवा पिकेन आनी मदर ट्रिजा समुदाय देवसुवा ग्रान. मीस जाल्या उपरांत 6:30 वरांचेर पवित्र संस्काराक बसोवन म्हणटकूच मागता तुमी सगल्यांनी हातून वांटो घेवंक आनी उदीक आमच्या जिवितान पवित्रपणान जिवंक आमी वांटो घेवंक. भाव भयणीनो, जी आमची भावा भयणां आपल्या भुरग्यांक घेवन मिसाक येतात तांणी चोत्राय दोतची. आपल्या भुरग्यांक घेवन तांणी सायडीन ह्या कॉरिडोरान बसचें. तुमकां जाय तशें तुमी गर्जेन बसूं नाकात पूण सायडीन कॉरिडोरान बसचीं कित्याक भुरगीं तीं म्हणटच भुरग्यांक मजेशी येवं दी अशें जेजू म्हणटा. तांकां तुमी उदीक हांगासर सायडीन घेवन बसल्यार बरें कित्याक तीं जायते फावटी हांगा थंय भोंवतात. तांकां हांगासर लोक जायतो पळोवन एक फावटी नर्वस तीं जातात. म्हणटच आमी तांकां उदीक सवलत्यो दिवंक सायडीन बसचें म्हूण मागता. उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी सूर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. शेवटाक गीत घेवया. I-28 पेज नंबर 133. I-28. Sonia, tu ciała